आमचो लोक आयज जेन्ना आमी हो उजो पालोवपाक फायर ब्रिगेड पयली तेन्ना फायर ब्रिगेडी लागीं फक्त 2 मनीस आहात आनी एक टँक आहा उदकाचो आनी तेचे लागीं 4 काडयो आहात कसल्यो हेच्यो ओल्या झाडाच्यो आनी त्या ओल्या झाडान खी तांकां उजो पालोवंक सांगला सरकारान. म्हणजे आतां हें कितलें नेणारपण सरकाराचें तें आमकां कांय सजमना. जरी तर एक उजो पालयतलो जाल्यार त्या टँकराक एक व्हडले पायप जाय आनी ते पायप सगळ्या सुवाताचेर पावता आनी तें उदक भितर पावतलें तेन्नाच तो उजो पालवतलो हालो. पूण इतलें हें मागलें तेणीन त्या सायबाक फोन केलो आनी कोणाक फोन केलो तर परमिशन ना भितर वचोंक. फाल्यां हे गांवान म्हणटले हो आपणाचो जागो आनी बंद करतले लोकांची घरां म्हणल्यार आनी फायर ब्रिगेडी परतोन वयतले. हेंच जालें न्हू हें. हां मोडूंक वचोंक जायलें. म्हाका सांग एक घर उलपाता जाल्यार तो वाट काडूनच वयता न्हू. ते भाशेन येदे व्हडलें लुकसाण जाता आनी फायर ब्रिगेड सांगता तुमी परमिशन घेया म्हणून. हें कितें? हां येयल्यार बरी. आमचो आख्खो गांव वचोन येदे व्हडलें रान पालोवन उडयलें. आमकां गरजूच ना हाल्ली. ही पळय ही आतां काज ह्या कालच्या उज्यान लासून गेल्या. ही आतां हेचे हे टायम ह्या वर्साचे सगळे तेजे पीक गेले तेचें. ताची गॅरंटी सुद्दां ना ही काज फुडें जगतली म्हणून. ती हे टायम मरोंक शकता. ती मेले काय हेचे आख्खें फुडारूच येता कांय मेळचें ना हेचें आतां. सो अशें करून जायते अशे जाग्यार काजी जालेल्यो आसात त्यो उरपोवन त्यो काबार जालेल्यो आसात. सो त्यो काजी मरोन वयतल्यो. हांवें 2 वर्सां जालीं व्हडले कंपाउंड घालून काजी बिजी घातलेल्यो. ते काजी सगल्यो उलपोवन गेल्यो आनी जायत्या जाणांच्यो काजी उलपोवन गेल्यात. सुमार 10 फॅमिलीच्यो काजी उलपोवन गेल्यात. आनी राती आमी हे पयलें राती भरपूर आग पेटोवंक लागली 10 वाजता. तेन्ना आमी थंय गेल्यो गेटी कडेन. थंय गेटी कडेन तेंचे कडेन मागलें भितर गाडी धाडूंक फायर ब्रिगेडीची. पूण ते म्हणून तेंच्यांनी आमकां वचोंक दिवंक ना. तेका लागून आनीक सगल्यो उलपाल्यो. 10 फॅमिली 10-12 फॅमिलीचें लुकसाण जालां पळय तेन्ना गव्हर्मेंटान तेन्ना तेंचो एस्टिमेट करता आसतना फकत ते 10 काजीचे रोंपे मेले म्हणून एस्टिमेट करूंक उपकारना. ते हालीं लायलेले काजीचे रोंपे ते. पूण ते 10 काजीचे रोंपे आनी 50 वर्सां जगतले आसले. सो जेन्ना गव्हर्मेंट एस्टिमेट करता आसतना हे 50 वर्सां फुडें ह्या रोंप्यांक कितें उत्पन्न जातलें त्या हिशोबान आमचें कॉम्पेन्सेशन आमच्या गांव भावांक दिवचें म्हणून गव्हर्मेंटा कडेन मागता.